नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. खूब दिसांनी बरें दिसता स्टुडंट्सांक घेवन डिबेट करपाची संद मेळ्ळ्या आनी ती बी स्टुडंट्स पॉलिटिक्साचेर आनी युनिवर्सिटीच्या इलेक्शनाचेर. इलेक्शन सोंपलें पण म्हाका दिसता जे मुद्दे उपस्थित जाल्ले इलेक्शनाच्या निमतान ते सोंपिल्ले नात. इलेक्शन दर वर्सा जाता, एक वर्सान कांयच सोंपना. 4 मनीस आसा म्हजे बरोबर, 4 वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या स्टुडंट्स विंगाचे प्रतिनिधी. हांव फटाफट तांची वळख करून दिता आनी डिबेट सुरू करता. पयली आसात म्हजे बरोबर गोवा युनिवर्सिटीच्या स्टुडंट्स कावन्सिलाचे चेअरमॅन आनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सिनियर लीडर म्हणपा आता, ऑल्दो यू आर ज्युनियर इन पण सिनियर लीडर ऑफ बीजेवाय, उर्वेश रेडकर, वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर आम आदमी पार्टीच्या स्टुडंट्स विंगाचे निखिल हळदणकर, स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या स्टुडंट्स विंगाचे रितेश रावत, स्वागत. एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट NSUIचे अराज मुल्ला, वेलकम. अराज, आय विल स्टार्ट विथ यू. इलेक्शन्स आर ओवर. सुरवातीक जी एक गरमी आशिल्ली ती गरमी आता थंड जाल्या, सो शांतपणान आता विचार करपाक शकता आमी. हाऊ यू आर गोइंग टू टेक दिस अहेड अँड वॉट इज गोइंग टू बी युअर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? कारण तुम्ही इलेक्शन बॉयकॉट केलें, दे गॉट अ वॉक ओवर. Do you feel in hindsight what you did is correct, or you should have contested the election? No, of course what we've done is correct, because over the years what is happening is there have been student attacks, kidnapping is taking place, and this election which is going on is not becoming a student related election. It's not becoming an issue based election. There was no manifesto released by any by the BJYM or nothing of that sort is happening. None of the issues are being solved. Students are being crying for attendance issues, revaluation issues, and many other issues which are not being solved over the years. And because of that, we had to take a stand this time. 3 months before, we are going to the VC again and again demanding for an open election. What we were demanding is a simple thing. We were demanding that every student of Goa University should have the right to vote. Because what is happening now is only 60 to 80 UFRs which are there, they have the right to vote and they decide the council. What happens in this is kidnapping takes place. These students which are there, these 60 to 80, they are taken, they are put in camps and they are either attacked. If they are not supporting the ruling party, they are attacked. So this is the concern of our just organization. one question. तुम्ही ruling party म्हणता पळय, but when Congress was in ruling, similar thing used to happen. See the Congress ideology only because they are in power today, you are criticizing them. No. See what the all these things that you are describing used to happen when Congress also was in power. No. See, the thing is, the Congress ideology does not believe in kidnapping. I know the ideology. I know what was happening on ground. I'm just saying. Yeah. But still, if it was happening on ground, it is very wrong. The BJP should have opposed that time. They should have come up with open elections that time itself. If it was happening that time, then why were they waiting that time? This means this clearly shows that time nothing used to happen. That is why they did not demand. I'll allow him to live. You don't recognize him as the chairman of Students' Council. He is not the voice of the students. He is not the voice. You don't recognize him. He is not the voice of the students. In the present system, he is legitimately elected. You don't recognize him. But see, the thing is, we are not recognizing him as the chairman because he is not the voice of the students. Okay. He is not our chairman. Okay, he is not our chairman. Ritesh, ki दिसपा म्हटल्यार एकूच की इलेक्शन वो जो कॉलेजीनी इलेक्शन जाता ती कित्या खातीर जाता. वन्स स्टुडंट एक भुरगो एक व्यक्ती खंयची 18 वर्सांची जाली, दादलो आसूं किंवा बायल, तांकां एक वोटींग रायट दिता. कित्याक लागून आमचें जें संविधान आसा त्या संविधानान डेमोक्रेसी म्हणटा ही एक गोश्ट आसा आनी टू कीप द डेमोक्रेसी अलायव, ओके, दीस इलेक्शन पॅटर्न हॅज बीन फॉलोड. सो जेन्ना आमी पंचायतीक एक भुरग्याक 18 वर्सांच्या भुरग्याक पंचायतीक वोट मारपा रायट मेळटा, म्युनिसिपालिटीक, विधानसभेक आनी लोकसभेक. सो इलेक्शन्स सिस्टम जो आसा पळय तो कॉलेजींनी इम्प्लिमेंट केला टू मेक पीपल अवेर ऑफ वॉट एक्झॅक्टली डेमोक्रेसी इज. सो सद्याच्या परिस्थितीन पळय कोण कितें करतालो कितें करनासलो दॅट इज नॉट द इशू. वेन अ पर्टिक्युलर सिस्टम सारको चलना, आतां हांव मडगांव वता, म्हजी बायक बंद पडली, टायर पंक्चर जालो, हांव तो टायर पंक्चर सारको करता, सामकोच डॅमेज जाला जाल्यार हांव तो टायर रिप्लेस करता. सद्याच्या परिस्थितीन युनिवर्सिटीचो जो सिस्टम आसा तो इतलो डॅमेज जाल्लो आसा. आतां कालूच एक तांचो आनी एक स्कॅम भायर सरला, लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट. बट द थिंग इज दॅट वेन दीस पर्टिक्युलर इलेक्शन सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, सो वी हॅव टू चेंज इट. आनी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड
आता कमिटीन कितें रेकमेंडेशन दिल्या पळय ती मागीर उलोवया बट वाय द कमिटी वॉज फॉर्म इज टू स्टॉप द क्रिमिनलायझेशन एंड पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. सो जेन्ना क्रिमिनलायझेशन म्हणटा पळय आनी एवरी इयर तुमी तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसतले की युनिव्हर्सिटी इलेक्शन आयलें की पयलीं पुलीस आसता. काल म्हज्या सुद्दां गळ्याक धरिल्लो ते प्रुडंटान दाखयले बरे भशेन दाखयले. सो हांव कितें म्हणटा पुलीस कित्याक थंय. सो हे काही गोष्टी जे आसा पळय वेन इट इज अ स्टुडंट्स मॅटर वाय पुलीस. सो टू स्टॉप or to avoid any criminal activity happening, the police force is used. So हे जे गोष्टी बंद जावपा खातीर म्हाका दिसता की सिस्टम चेंज जावचो आनी एक जेन्ना आमकां कोर्टाचे गायडलायन्स आसा जाल्यार ते आमी इम्प्लिमेंट कित्याक करना. सो तोच आमचो कितें एक मुद्दो की हे जे सिस्टम आसा पळय सारको चलना. आनी दुसरें की हांवें जेन्ना काँग्रेसी बरोबरूय वचनासतना आनी बीजेपी बरोबरूय वचनासतना एक फावट 2011 आमचे जेन्ना स्टुडंट्स विंग आमी इंडिपेंडंटली केल्लें बिकॉज बोथ द पार्टीज नॉमिनेशन फॉर्म्स वर रिजेक्टेड. रातचे भितर रूल्स चेंज केले दोगूय मेळून मोर्चा घेवन गेले. देर इज एविडन्स यू कॅन व्हेरीफाय फ्रॉम द रिकॉर्ड्स की अशें कित्याक जालें राती भितर. 2012 जेन्ना परत इलेक्शन आयलें रुलींग पार्टीचें पॅनल पडपाक लागलें मदींच रूल्स चेंज जाले. सो वेन द अथॉरिटीज कॅन बी मॅन्युपुलेटेड एंड वेन पुलीस कम इन द पिक्चर when there is no students democracy, when the flavor, when the main agenda of imparting this election systems is getting disturbed, is getting damaged, then the system has to be changed. Okay, very interesting point. जर डायरेक्ट ओपन इलेक्शन आशिल्लें तुमी कॉन्टेस्ट करत आशिल्ले? आमी कॉन्टेस्ट करपाक आशिल्ले चिंतिल्ले आमी म्हणून आमी पयलीं मेळिल्ल्या भुरग्यांकूय वचून की कशें कितें तुमचें आसा. बट दे ऑलरेडी टोल्ड अस की ना सांखळे कॉलेजीन आमी गेले तुमकां एग्जांपल दिता ते म्हणपाक लागले एक युएफआर घातला प्रताप सिंग राणे, एक युएफआर घातला आमचो प्रमोद सावंत. थंयसर तेंच्या भितर सुद्दां झगडी जाल्ल्या. सो जेन्ना इतको पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसता खंयच्याच स्टुडंट ऑर्गनायझेशनाक तुमकां इंडिपेंडन्स दिवपाक मेळचें ना न्ही. सो इश्यूज आसा पळय ते दामून उरता. आतां इलेक्शन जालें युएफआर जिखले कावन्सील फॉर्म जाले काम कितें जाता काम जायना कारण दे आर नॉट अकाउंटेबल. कारण तांकां जिखून ते इलेक्शन जिखून येवंक ना. ताका लागून डिमांड ओपन इलेक्शन कित्याक करता. जेन्ना सगळे भुरगे वोट मारतले एका मनशाक किंवा त्या कावन्सिलाक तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी येतली की सगळ्या लोकांनी आमकां वोट केला वी आर अकाउंटेबल टू देम. आतां हे कोणाक अकाउंटेबल तेंच्या पार्टीक. सो पार्टीच्या अगेन्स्ट कितें मुद्दो आहा ते दामता थंयच. सो एवरी टायम गव्हर्नमेंट हायजॅक्स द स्टुडंट कावन्सील. पूण एक गजाल म्हाका सांगा जेन्ना तुमी ओपन इलेक्शन डिमांड करतात अल्टिमेटली गोवा युनिव्हर्सिटी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. स्वता स्वायत्त आशिल्ल्यान तांचे कडेन अधिकार आसा. थंय वायस चान्सलर आसा गव्हर्नर चान्सलर म्हूण आसा. अशी परिस्थिती तुम्ही सगळे तांच्याच नावान कित्याक शिवय घालता? ना आमी तेंचे कडेन मेळपाक गेल्ले बीजेपीच्या नावान कित्याक शिवय घालता? ना आमी बीजेपी करिना. काँग्रेस आशिल्ले तेन्ना तेंच्यांनी सेम केल्ले न्ही. सो आमी कितें म्हणटा गव्हर्नमेंट हायजॅक ना करचे स्टुडंट कावन्सील म्हणून ओपन इलेक्शन आसचे. प्रत्येक फावटी ओपन इलेक्शनाची तुमची डिमांड मान्य झाली ना हाका जबाबदार कोण? ना जबाबदार एज इन पळय इट इज आय अग्री एका रातया भितर जाल्यार रुल्स चेंज जातात. सारकें एका बट रातीन करतात आमी. We are doing it from so many months. करपाक जायला एका रातया जाता. हय करपाक जायला सो हाका जबाबदार कोण? See, what has happened here is the university is an autonomous body. Agreed. Right. But is there that autonomy which is maintained by the university? Who is appointing them? Whoever is the government, they appoint them. Whoever the recommendations come from the government, whatever happens is through the government. So, an autonomous university म्हणटा तो एक वेगळोच मुद्दो. But they are not exercising their powers. They are not basically exercising their powers. Rules change करपाक जाता, but they are not doing it. So, haka. No, this is a very clear question. Are you saying that the vice chancellor is acting under the pressure of the government? Yes. Don't you think? Okay. On this point, I would like to go to Urvesh. तुका फुल चान्स दिता उलोवपाचो. सगळ्यांक तूं कितें कितें म्हणटा तो सगळें सांग. तो तर तुका रिकॉग्नायज सुद्दां करना. भायर अडकला पळय. सो वॉट इज द रियलिटी फ्रॉम युअर पॉइंट ऑफ व्यू? तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा जर ओपन इलेक्शन जाली? कारण तुम्ही आज तर तुम्ही क्लेम करतात की आउट ऑफ 61 53 युएफआर तुमचे आशिल्ले बरोबर. तर इतलो सामको वायड स्प्रेड सपोर्ट आहा ही तुमची क्लेम. मागीर ओपन इलेक्शनाक तुमचो विरोध आसा काय ना? भारतीय जनता युवा मोर्चाचो स्टुडंट सेल जो आसा त्याचो केन्नाच ओपन इलेक्शनाक विरोध नाशिल्लो आनी आसचोय ना. जेन्ना आमी 179 UCR जर निवडून हाडूंक शकता प्रत्येक कॉलेजींनी आमी स्वता काम करून जाल्यार ओपन इलेक्शनाक जिखपाक व्हडलोसो कांय फरक ना. पण गोवा युनिव्हर्सिटी जी आसा तितून 64 कॉलेजीस आसा एफिलिएटेड टू गोवा युनिव्हर्सिटी. एक कॉलेज जी आसा ती मलाड सुद्धा आसा मुंबय. कोणाक खबर आसचें ना हांगासर. INS अमला म्हणून एक कॉलेज आसा ती मलाड आसा बट ती एफिलिएटेड टू गोवा युनिव्हर्सिटी अँड इट इज प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टुडंट टू गो अँड कॅम्पेन इन एवरी कॉलेज. दुसरो इलेक्शन let him finish his opening remarks.
ही डिड नॉट इंटरफियर. कॅम्पेनिंग करपाक पॉसिबल ना, कित्याक जेन्ना आमी स्टुडंट इलेक्शन म्हणटा तेन्ना स्टुडंट वो बेसिकली तेजे मेन मुद्दो कितें, तेणे कॉलेजीन वचून शिक्षण पूर्ण करप. इन केस जर तो 64 कॉलेजीत भितरल्यान 40,000 भुरग्यांक सदांच मेळपाक वचपाक गेलो, तेजे ऑलमोस्ट एकेडेमिक्सांतले अर्दो पार्ट वता. सो आमी बीजेवाय आमच्या तरेन तरी आमी ओपन इलेक्शनाक केन्नाच विरोध ना, आनी ह्यान फुडल्या वर्सा जर ओपन इलेक्शन जालें जाल्यार तुमचो ओपन इलेक्शनाक विरोध ना, बट ओपन इलेक्शन इज नॉट अ फिजिबल सिस्टम. हय, गोंय राज्यान तरी ना. कित्याक आनी लिंगडो कमिशनाचेर जे ते उलयता, ते लिंगडो कमिशनान सुद्दां क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा, ज्यो बारीक युनिव्हर्सिटी आसात तितून क्लियरली मेन्शन केल्ले JNU, हैदराबाद युनिव्हर्सिटीले सारकेल्यान जे कॅम्पसूय बारीक आसात आनी तांकां एफिलिएटेड कॉलेजीसूय कमी आसात, थंय ओपन इलेक्शन घेवपाक शकता. बट जेन्ना एफिलिएटेड कॉलेजीस भरपूर आसतात आनी पॉप्युलेशन स्टुडंट भुरगे शिकपाचे सोडून फक्त प्रचारच करत उरतले म्हणून. हय, म्हाका तरी स्पश्ट मत अशें दिसता, इट इज नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल. Can I just counter him one thing? Okay. तूं आज युवा मोर्चा म्हणून उलयता, एज इन यू आर कम एज युवा मोर्चा. सो एक सांग तुका, फाल्यां सकाळी लिंगडो कमिशन जावं कमिटीचो रिपोर्ट समज इम्प्लिमेंट जालो न्ही, युवा मोर्चा खंय अस्तित्वान आसचे ना. यू हॅव ना आयक सांगता. ओके, बरें म्हाका सांग, ABVP खंय आसा? ABVP खंय आसून आर यू नॉट गेटिंग ABVP टू गोवा बिकॉज यू नो दॅट पीपल वोंट एक्सेप्ट ABVP इन गोवा? तशें ना न्ही, आमचो एवरीवेअर. बरें, तुमच्या अरे तू कितें उलयता? बरें, तुमची पार्टीची संघटना ना, एक सेकंड, तुमच्या पार्टीचें कितें कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा तें आसा? तुमच्या पार्टीचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा? केडर बेस पार्टी आमची, तुमच्या केडर बेस. डोंट टेल मी व्हाट आय डोंट टेल मी व्हाय शुड आय नॉट टेल यू व्हाट मडगांव येतलो तू म्हणटा आपल्याक वास्को वचपाक. राव, आयक, हांव म्हणटा की तू एक पार्टीची जेन्ना घटना जाता तेन्ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक वेरियस फिल्ड्स, एक वेरियस डिपार्टमेंट्स केल्ले आसता. स्टुडंट्स विंग ABVP तुमचो, आणि युवा मोर्चा इज फॉर यूथ. जाल्यार युवा मोर्चा एक सेपरेट अनकॉन्स्टिट्युशनल अनलॉफुल बॉडी कशी करूंक शकता फॉर स्टुडंट्स? व्हाट आय एम सेइंग इज स्टुडंट्स तुमचो सेपरेट. लेट यू रिप्लाय, देन आय विल गो टू अदर्स. तुवें म्हटलें पार्टीची घटना जाली, पूण पार्टीची घटना जाल्ले थंय बरयल्लें आसा की ABVP आमचो स्टुडंट सेल म्हणून. तुमचो न्ही, ABVP आमचो न्ही अशें म्हणटा. ABVP तुमचो न्ही म्हटल्यार दिल्ली जे जाता तेन्ना नरेंद्र मोदी आनी कोण कितें म्हटलें म्हणटा न्ही. Let him finish. You make your point. तो उलोवपाकूच दिना. जेन्ना दिल्ली सारकेल्या राज्यान ABVP आसा, पूण दिल्ली राज्य सेम न्ही आनी गोंय राज्य सेम न्ही. गोंयान बारीक शेतां आमचो स्टुडंट सेलूच काम करता. तितून ABVP जे मुद्दे आसा ते गोंयान ते प्रॅक्टिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट करता नॉट एक्सेप्टेड. Fact is ABVP आसा गोंयान, but they also don't believe in the system. That means they have also boycotted. Tenchani सुद्धा boycott केले. That means this clearly shows this clearly last time Mohammad Arlekar was the chairman of president of ABVP. No, this clearly shows. No, I'm saying this clearly shows. Ara's question is very simple. See, one issue is whether it is ABVP or it is a student cell of Bharatiya Janata Yuva Morcha. Okay, tomorrow constitutionally you can contest election as anything, as any body. Yes. Okay, so constitutionally but not as a political party. Not as a political party. Not as a political party. Correct. Yuva Morcha is your direct parent body. So correct. I am not coming as NCP. And it's like in contest. BJP students are not registered. Correct. NCP. I am not come here as NCP. I am come here as Nationalist Students Congress, which is a frontal organization. तुम्ही जे आले ते युवा मोर्चा स्टुडंट सेल म्हणतात, when there is already a ABVP cell. If open elections was there in Delhi University, we have won with a high margin. So that is what where Narendra Modi swata involved us. No, you are saying that they are afraid of open election. They are afraid. That is why they are not. Okay. No, Then why are they not supporting? See, it is a simple point. Every student will have the right to vote. If they are not afraid, they should have come and supported. They have not come and supported. They were only giving 1 and 2 press statements. When we called them to the VC, they have not come. If they are not coming to the VC, what does it show? Correct. We are trying for an appointment with the governor also. We've not got. It clearly showed that the government was clearly involved. We not got to. That day we didn't get a chance to meet the VC because as students we went. Police, why was the police there to stop us? सगळे भुरगे भितर असतात. गेल्या वर्षाचे तुम्ही फुटेज काढा ते फ्लॅग घेऊन भितर कशे पावता? बरं, एक गजाल हा की तुम्ही तांचे बरोबर गेला ना की ओपन इलेक्शन सपोर्ट करपाक. Although you say we have no problem with that, you did not go with. See, ultimately it was an all-party organization. You preferred to stay away. कित्या खातीर?
पळय आमचो बेसिकली मुद्दो कितें आसा आमी ओपन इलेक्शनाच्या अगेन्स्ट ना बट आमकां प्रॅक्टिकली कितें दिसता भुरग्यांच्या हिता खातीर की जी सिस्टम सध्या चालू आसा तीच भुरग्यांच्या हिता खातीर सारकी म्हणून आमी तांकां सपोर्ट करपाक वचना एक इलेक्शन सप्टेंबराच्या सुरू जाला आणि 16 ऑक्टोबराक काबार जाला 1.5 म्हयनो चलपी इलेक्शन इज गुड फॉर स्टुडंट 1.5 म्हयने चलपी इलेक्शन इज गुड फॉर स्टुडंट बरें इलेक्शनां करपाक जाय आशिल्ली इलेक्शन करपाक जाय आशिल्लें कॉलेज अकॅडमीक इयर स्टार्ट जालो तेन्ना कित्याक करूना पणजी बायपोलाक कित्याक रावले पणजी बायपोल जालो ओके सरकार जातलो तेन्ना ताजेर मागीर लिंगडो कमिटी म्हणटा पळय 10 दिसांनी इलेक्शन जावंक जाय खंयचे जे युनिव्हर्सिटीचे ऑफिशियल काउन्सिल जे जाता पळय जे पयर इलेक्शन जाला पळय तेजे नॉट UCR UFR न्ही तू लिंगडो कमिशन सारखे वाच एनेक्शर म्हणून दिला पळय तेजेर सगळें दिल्लें आसा एनेक्शर वाच अरे एनेक्शर म्हणून कितें दिला ते वाच हांव शिकून आयला रे पळय तू शिकून यो तू पास जातलो फेल जातलो मागीर उलया हांव कितें म्हणटा वाय द लिंगडो कमिशन केम इन द पिक्चर टू स्टॉप द क्रिमिनलायझेशन पुलीस कितें येता काल म्हज्या गळ्याक धरलो पळय अजून म्हाका उलोवपाक जायना सारखें पूण म्हज्या पुलिसान गळो थांबलो दिसता टीव्हीचेर आतां हांवें फायल केल्या कंप्लेंट वी हॅव जस्ट फायल्ड ऑल द ऑर्गनायझेशन सपोर्टेड मी आनी आमी कंप्लेंट फायल केल्या हांव कितें म्हणटा पुलीस कित्याक पुलीस कित्याक बरें एक क्वेश्चन तू स्टुडंट मरे तू स्टुडंट मरे डू यू अग्री वॉट हॅज हॅपन्ड इज राईट काय रॉंग ओके पुलिसान म्हज्या गळ्याक धरलो लेट हिम रिप्लाय पळय थंय कितें जाला ते म्हाकाय सारकें खबर ना तुमचें तेन्ना कितें जालें तें जेन्ना हांवें फुटेज पळयली तेन्ना म्हाका खंयच अशें दिसलें ना की जे बाकी सगळे ऑर्गनायझेशन ते प्रोटेस्ट करपाक आयले ते खरेंच प्रोटेस्ट करपाक गेले म्हणून म्हाका तरी अशें दिसलें की ते फक्त एक फेम आपल्याक मेळची आपूण जे मिडियाचेर पावचो जेणे करून लोक आमकां धरचे की हो आशिल्लो बाबा थंय हो आशिल्लो थंय सगळे हांसताले करताले तुम्ही जाल्यार स्वता ते व्हिडिओ चेक करू शकता नॉट सिरियस कोणूच सिरियस नाशिल्लो हांव म्हणटा कोणूच सिरियस नाशिल्लो अरे जेन्ना तुमच्या एक मनीस तुमचेर जर पुलीस तुमचेर हात घालता म्हणटा तुमचे मनीस फाटल्यान हांसता कित्याक अरे व्हिडिओ पळय कित्याक हांसना नो पुलीस ऑफिसर हॅज अ राईट टू कॅच युअर नेक एक मिनिट तू स्टुडंट मरे आयक म्हजें आयक आतां पुलिसांनी इवन लाठी चार्ज करतले जावं भुरग्यांक कितें करतले तांच्यानी मूठ बीट मारपा जायना मूठ मारूना बट समज गळ्याक धरता फोटो आसा व्हिडिओ फुटेज आसा गळ्याक धरला पळय ताचे कडेन रायट ना सो एज अ स्टुडंट यू अरे तू कित्याक उलयता तू टीव्ही पळयना तुमच्या गांवांत टीव्ही ना तुमच्या गांवांत टीव्ही ना याचेर आशिल्ले न्ही जाल्यार आमी न्ही 3 months and 4 months पयलीं आमी we wouldn't have started the movement, we wouldn't have given memorandums, we wouldn't have tried for an appointment, we wouldn't have tried for an appointment with the governor, we wouldn't have met the VC, we wouldn't have met the registrar if we were not serious. We've come to press so many times, 7-10 times. We have taken support from all the student organizations. The ABVP is against them for this elections. Then what else is left? Why are we not serious? How can you say? One more point. One simple point. One simple. If he's so serious about student issues, a student is attacked in Goa University. This thing. Has he given a single statement? Has he gone to the VC? He has won now. 3 days before. At least starting काम कर. Last चे चोर समझ जाना. अरे वो चीज़ at least take a man. No, let me put this point. Why? Is because मनोहर पर्रीकर सीएमा फुड्यान भुरग्यांची मीटिंग जाली अगेन्स्ट डेट वी हॅड अ प्रोटेस्ट ओके ओपन युनिव्हर्सिटी इलेक्शनाचेर हांवें सांगला की आय एम गोइंग टू द कोर्ट हांवें सांगला आय एम गोइंग टू द कोर्ट that I am doing anyways. That day's protest with the posters, with the pictures of the UFR, we have gone there to tell the VC to scrap these elections. It was not for demanding open elections. It was to scrap the elections due to CM's interference. Okay. पॉलिटिकल डायरेक्ट इंटरफरन्स तो जाला न्ही क्लियरली सो त्याच्या विरुद्ध आम्ही आवाज उठोवपाक थंय गेल्ले आणि त्यांच्यानी म्हटलं की ओपन इलेक्शन जे फिजिबल ना इट इज नॉट दॅट यू हॅव टू टॉक टू ऑल द 40,000 किती आता कॉलेजींनी जेन्ना इलेक्शन जेन्ना इलेक्शन जाता न्ही युएफआर इलेक्शन जेन्ना युएफआर इलेक्शन जाता पळय तेन्ना भुरग्यांक खबर सुद्दां नासता की इलेक्शन केन्ना जाता बिकॉज एवरीबडी इज इन्वॉल्वड
let him finish. Then I'll take over. Everybody is involved in student council election. जे कॉलेजचो GS जाता पळय, झेवियर्स कॉलेज एक GS जाता. Everybody is involved in that election. आणि हे इलेक्शन हे हळू पॉलिटिकल इंटरव्हेन्शन सरकार असता ते फॉर्म सुद्धा भुरग्यांच्या भायर मारता. सो त्यांच्याच काउन्सिल जावचे म्हणून. सो हे सगळे इरेग्युलर बंद करपाक जाल्यार हेच सोल्युशन आनी अँड द काउन्सिल which is formed at Goa University can coordinate with the student council of that college. Why they have to coordinate with all the 40,000 students? They are just responsible. म्हणजे त्यांना एक कळटले की बाबा 40,000 भुरग्यांक विचारू शकता प्रश्न Okay. I'll give you chance. दोन गजाली तांणी काढल्या. पहिली गजाल म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यांबरोबर सगळ्यांची मीटिंग जाली, ताचे फोटोग्राफ आसा, व्हिडिओ आसा, सगळे आसा. ते म्हणतात की दिस इज अ डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफियरन्स UFRांचेर ना बीजेपीचो प्रेसिडेंट शर्मद रायतुरकर आणि बीजेपीचो जनरल सेक्रेटरी युनिव्हर्सिटीन भुरग्यांक वचपाक मेळना. युनिव्हर्सिटीन भुरग्यांक वचपाक मेळना. भुरगे सेक्रेटरीयेन let him reply. एक राज्याचो मुख्यमंत्री म्हटल्यार भुरग्यांक रायट आसा कित्याक वचून मेळपाक. आमी तेजे कडल्यान एक अपॉइंटमेंट मागलो. फाल्यां काय काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार आमी तेच करतले आशिल्ले. आमी तेजे कडेन अपॉइंटमेंट मागलो की आमचे 53 UFR जे येयल्ले आसा तांकां तुमचे कडेन मेळपाक जाय. तेणे आमकां टायम दिलो, सेक्रेटेरिएटान आपयले, आमी थंय मेळ्ळे वचून. तेजेर तुमी प्रोटेस्ट कित्याक केलो ना? तेच करपाक गेल्ले मरे. कितें उलयता फुल वर्स आनी एक मीटिंग जाला तुमची ना जस्ट बिफोर द इलेक्शन्स 5 दीस पयली तुम्ही वता टू द CM. व्हॉट एल्स कॅन वी इन्फर विथ इट? बट फुल वर्स अरे व्हॉट आर यू सेइंग? अरे 5 दीस पयली वता 5 दीस बिफोर. अरे इफ दे हॅड इश्यूज इतले जाल्यार आफ्टर इलेक्शन गो. तुमची सरकार इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच इज clearly say that you cannot go. Code of conduct is that you cannot go to the CM. My question is very simple. कळ्ळें? पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जालो पळय, तुम्ही म्हणतात की UFR धरून सगळे स्टेटचे पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जाता. एक गजाल म्हाका व्हेरी क्लियरली जाय की काँग्रेसी सत्तेर आसतना आमी पळयलां कशें चलतालें तें, BJP सत्तेर आसतना कशें चलता तें पळयलां. व्हेरी फ्रँकली बिकॉज यू आर यंग अँड यू आर गोइंग टू बी द फ्युचर लिडर्स ऑफ द स्टेट. म्हाका सांगात जो सत्तेर आसा, जो सत्तेर आसा तांणी अशेंच करपाचें. ते जावपाक जाय. अरे केला जाल्यार रॉंग न्ही ते. Just wait. My point is very simple. I am going to ask this question to all of you. की सत्तेर येतगीर एक पॉस्चरिंग आणि विरोधाक असताना दुसरी पॉस्चरिंग हे आम्ही कन्सिस्टंटली सगळे पॉलिटिकल पार्टींचे पळयलां. हे बदलपाचें ना सारकें. ते बदलपा खातीरूच आमी हे मेमोरेंडम जावं हे कितें करता पळय ते करता. वी ट्रायड फॉर एन अपॉइंटमेंट विथ द वायस चान्सेलर, जावना. गव्हर्नरा कडेन जावना. ओपन इलेक्शना खातीर बाबा मातसो राव, म्हाका उलोवपाक दी. कितें जाणा, जेन्ना सुप्रीम कोर्टान गायडलायन्स दिल्या की एक पद्दत समज क्रिमिनलायझेशन जाता ती चेंज करची. हे उज्जैन हांगा एक प्रोफेसराचो मर्डर जाल्लो. हाज्या नंतर सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन्स दिवन लिंगडो कमिशन फॉर्म केलें. लिंगडो कमिशनाचो रिपोर्ट एक्सेप्ट करून सुप्रीम कोर्टान HRD मिनिस्ट्रीक डायरेक्शन दिल्लें की करा म्हणून. ओके, इफ यू डोंट अग्री टू सर्टन थिंग्स, अग्रीड, यू चेंज. बट वेन द सिस्टम इज बीन प्रूव टू बी अ failure and there are so many flaws, why the Directorate of Students Welfare changes the rules every now and then? Okay, एक गजाल म्हाका सांगात, इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आणि एक इलेक्शन म्हणे आणि ओपन इलेक्शन म्हणे की खूब गजाली इन्वॉल्व असतात. एक जनरल इलेक्शनच म्हणे आमगे कितले गजाली इन्वॉल्व असतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आर वी प्रिपेर्ड टू होल्ड ओपन इलेक्शन? म्हाका दिसता गोंयान तरी शक्य ना. लेट हिम फिनिश. उलयता न्ही, शक्य ना. कित्याक ना, आर वी नॉट प्रिपेर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज काय प्रॅक्टिकल फिजिबिलिटी? प्रॅक्टिकल फिजिबिलिटी हांवें वदोच सांगलें की ना. भुरग्यांच्या हिताच्या नजरेन तर नाच ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमी इलेक्शन सध्या आतां जी लोकसभेची घेता, विधानसभेची घेता, म्हणजे आमची असेंब्ली इलेक्शन जावं ती घेता, पोल बुथींग वायज घेता. बरोबर. पूण हे ओपन इलेक्शन डिमांड करता की प्रत्येक भुरग्याक युनिव्हर्सिटीन हाडून मत मारपाक लावचो. ना 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 ना. अरे भाऊ, तुका खबरच ना कितें उलयता. पोलिंग बूथ कॉलेजीन आसता. तुमच्या एक CYSSचो जो फाटले पयल्या वर्सा जेन्ना UFR आशिल्लो तेन्ना तो BJP म्हणजे आमचे स्टुडंट्स वांगडा आशिल्लो. हांव उलयता तो आतां CYS आतां आसा तो मनीस, तो हांव फर्स्ट इयराक आसतना आमच्या स्टुडंट्स वांगडा आसतलो. सेकंड इयराक जेन्ना हांव पावलो तेन्ना तो NSU वांगडा गेलो आणि थर्ड इयराक तो CYSS वांगडा गेला. सो तो स्वता तुजें म्हणटा. हांव उलयता, तो म्हाका
सांगता की प्रत्येक भुरग्याक हाडून आमी अरे तो सांगता तू वाचला म्हणटा मरे तू शिकून आयला म्हणटा मरे फेल जालो अरे हांव सांगता मरे हांव सांगता फेल तू शिकून आयला अरे म्हाका एक गजाल अरे बाबा सांग. तू फेल जालो तू कितलो शिकलो ग्रेस मार्क सुद्धा पडपान तुका तू फेल हांव डायरेक्ट 70% घेता मरे डायरेक्ट 70% अरे हांगा तुका 70 पडना हांगा तू कितें उलयता ते विचित्रच उलयता अरे तुम्ही उलोवंक दिनाले उलयतलो कितें बरें म्हाका सांग तू कितें म्हणटा की युनिव्हर्सिटीन सगळ्यांक बसी भरून हाडपाचे NSUIचे जेन्ना आयक NSUIचे जेन्ना इलेक्शनां जाता पळय ते मातशें तुमी फॉलो करा आतां हांव NSUI न्ही बट दे हॅव डन अ सक्सेसफूल इलेक्शन प्रोसेस सगळ्या कॉलेजीन तांच्यांनी बूथ बीत करून केला आमी म्हणच ना आतां जे सरकार तुमचें आसा तुम्ही म्हणटा कितें वन No, you are saying इंडिया infrastructure wise we are capable. It is Why not possible. possible? See, what I am saying is, Yeah. now we are just wasting time. Yeah. पळय करपाक जाता इट इज व्हेरी प्रॅक्टिकल कित्याक प्रत्येक कॉलेजींनी बूथ आसतलो आणि Booth आसतलो. सेम टायप ऑफ वोटिंग जातले ते बी एका दिसा This is a problem. मॅनिफेस्टो This is a येतले की problem. प्रॉमिसेस येतले की इफ आय बिकम I'll द tell चेअरमॅन आय विल डू दिस आता खंय कोण I'll tell you विचारना why कित्याक this कोण is a- विचारना सो वी आर सेइंग की ओपन इलेक्शन असते आणि इट इज व्हेरी फिजिबल फक्त जाय पॉलिटिकल विल जी सरकारान असता त्या पार्टीकडे ना अरे सरकार सोड हे युनिव्हर्सिटी कडे ना What he said is एक कॉलेज मुंबई आसा जाल्यार मुंबईचो UR तुका गोवा युनिव्हर्सिटीन हाडचो पडटा बट इफ द इलेक्शन ऑफ दिस टेक प्लेस थंय एक बूथ आसतलो एवरीवन विल वोट दॅट्स इट इजी म्हणजे कितें उरला व्हॉट इज द प्रॉब्लम इन ओपन इलेक्शन अरे अरे I'm giving a simple suggestion Urvesh I agree की political involvement Parikar didn't want NSUI to win and all that आता at least come and support the movement झाले इलेक्शन झाले y'all won whatever however it was however partial it was it is okay अरे सपोर्ट कर नाका इफ यू बिलीव दॅट द सिस्टम इज गुड बरे फाल्यां तू म्हणटलो म्हज्या गोंयाक धरलो जाल्यार तू कित्याक सपोर्ट करू अशें चिंतनाका तू स्टुडंट बट गोळ्याक कोण ना तुम्ही उरेश म्हाका फायनल एकच गजाल सांग म्हणजे वेळ सारको सोंपला आय वॉन्ट वन थिंग व्हेरी क्लियरली तांचे म्हणणें कितें आतां इलेक्शन जालें राजकारण सोंपलें आतां तो म्हणटा की आपण लिगल रिकोर्स धरतलो ते म्हणटात की आमी एजिटेशन चालू दवरतले बरोबर दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ लिगल रिकोर्स आतां तांचे आतां अल्टिमेटली फायनली यू आर द चेअरमॅन ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल यू आर नॉट द चेअरमॅन ऑफ BJY यू आर चेअरमॅन ऑफ एंटायर स्टुडंट्स बरोबर आज तांचे म्हणणें इतलेंच की सपोर्ट कर आमकां ऑफिशियली कम फॉरवर्ड अँड बी विथ अस विल यू बी विथ देम और परत राजकारण आड येतलें आनी पॉलिटिकल पार्टी आड येतली परत राजकारण आड येवपाचो प्रश्नूच येना कित्याक एज अ स्टुडंट म्हणल्यार पॉलिटिक्स खंय इंटरफियर करपाचो ना हो म्हाजो तरी मेन मुद्दो आनी हांव करचोय ना हे म्हाजे जितलो टेन्युअर म्हाका मेळटलो 5-6 म्हयने अजून जावना आमी ऑलरेडी जेन्ना इलेक्शन जाल्यार ते राज्याच्यान हांव सांगता आमकां जेन्ना म्हणजे म्हाज्या पॅनलाक जेन्ना दिसता की ही करंट सिस्टम जी आसा ती सारकी सो प्रश्नूच येना की तांकां सपोर्ट करपाचो न्ही अशें न्ही की आमी ओपन इलेक्शनाच्या अगेन्स्ट आसा फाल्यां सगळे ते जर कोर्टान वचून जिखले नो बट दिस इज अ बेटर सिस्टम हय ही बेटर सिस्टम आनी आमी हेच सिस्टमा वांगडा रावतले आनी अशें न्ही की ओपन इलेक्शन आसल्यार आमी इलेक्शन बॉयकॉट करतले ओपन इलेक्शन जरी जालें जाल्यार आमी फाल्यां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले आनी आमी जिखतले यू आर सेइंग फाल्यां कोर्टान समजा सांगलें ओपन हे करा म्हणून यू विल फेस द इलेक्शन हय फेस करतले आनी आमी जिखतले म्हाका फायनल म्हाका फायनल एक गजाल सांगात इट्स अ व्हेरी क्लियर थिंग ते म्हणटात फाल्यां जर ओपन इलेक्शनाची ऑर्डर कोर्टान दिली वी विल फेस द इलेक्शन आणि वी विल एक्सेप्ट द रिझल्ट वॉट एव्हर हॅपन्स तशेंच तुमकां दिसना बॉयकॉट करपा वाट्याचे यू शुड हॅव कंटिन्यूड विथ द एज्युकेशन यू शुड ऑल्सो फेस द इलेक्शन ओके I want to counter that. Total 115 UFRs are there, in which they have only 53. That means 60 around 115 आसा रे पहिले. What is he speaking यार? कितें उलो? 115 आसा युनिव्हर्सिटीन या आमी 115 आसा. माय फायनल म्हाका एकच गजाल जाय डू यू थिंक that boycotting election is the solution or contesting it, face the result whatever happens and continue with your agitation? See, we have to fight. Whatever is happening, it is not right. If today we had not boycotted, it would not have given a strong message. It would be given a very wrong message. But now what message goes to the entire country is that in Goa, none of the student organization, including the ABVP, has supported this movement. It is a message gone to the entire country. बॉयकॉट करप बरोबर आशिल्लें काय चुकीचें आशिल्लें? ना बरोबर आशिल्लें कारण पळय त्या इलेक्शनान तूं पार्टिसिपेट करून जिखूच शकना कारण थंय करप्शन इतकें जाल्लें आसा ती मशिनरी जी यूज जाता गव्हर्मेंटाची रायट फ्रॉम फॉर्म जेन्ना फॉर्म तूं सबमीट करता
तू बीजेपीचो न्ही तुजो फॉर्म थंयच्या थंय रिजेक्ट जाता फॉर्म पावना तू हांगा कसो कॉन्टेस्ट करतलो ह्या इलेक्शनाक फायनल Contest माय करपाक टाइम इज मेळना. अप. यू आर गोइंग टू गो टू द हाय कोर्ट. लेट मी गिव वन स्टेटमेंट फर्स्ट. quickly. तू म्हटिल्लें कितें की भुरगे शिकपाक येता 1.5 म्हयन्याचो इलेक्शन प्रोसेस आनी शिक्षण खंय पावलें. सो हांव कितें म्हणटा, इफ वी चेंज द सिस्टम, लेट अस फिनिश द इलेक्शन विदिन 10 to 15 days, लेट अस वाइंड अप. हांगा 1.5 म्हयनो वेस्ट जाता. No, my final thing is you are going to the court येस, and your primary objective is to get a order चेंज द सिस्टम, चेंज द that सिस्टम. that there should be open election from next year. Yes. Okay. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको जातलो. बट एक गजाल क्लियर आसा. आय थिंक वन थिंग इज दॅट भारतीय जनता युवा मोर्चाय म्हणटा, जर कोर्टान ऑर्डर दिली जाल्यार वी विल फेस द इलेक्शन. बट टील देन दे विल नॉट सपोर्ट दिस बिकॉज दे बिलीव दॅट द प्रेझेंट सिस्टम इज बेटर. आणि उरिल्ली सगळी स्टुडंट्स युनियन्स जी आसात ती दुसरे वटेच्यान आसात. डेमोक्रेसीचो एसेन्स आणि मतदानाचें महत्व प्रत्येक भुरग्या म्हऱ्याक पावता अशी जर सिस्टम आसली जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांचेच बरें जातलें. कारण खंयचेय स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन आसूं पॉलिटिकल पार्टीचे, तांकां फाल्यां जर विधानसभेची निवडणूक झगडपा जाय किंवा जिल्हा पंचायत झगडपा जाय, थंय 10-15 हजार लोक येवनच मतां घालतले. थंय फक्त थोडी येवन घालची ना. तो डेमोक्रेसीचो एसेन्स ह्या तुमी तर उरचो, इतलेंच म्हाका थांबता. आयले इतली बरी तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.